जो सगळ्यांक उपस्थितांक मायमोगाचो नमस्कार। आज मार्दोळ मस्जिद टू सूर्या मसाला ह्या रस्त्याचे वायडनिंग त्याच प्रमाणे रिस्टोरेशन आणि खास करून ज्या जाग्याचेर आज आमी उबे आसात तो कल्वर्ट बॉक्स ह्या कामान भितर येता आणि ह्या कामाचे शुभारंभ करपा खातीर आज आमी असंख्य म्हणजे वळवयचे सरपंच विनायक बाब वेंगुर्लेकार, म्हजे प्रियोच्यो सरपंच बाय हर्षा गावडे, वेरेचे उपसरपंच श्री बाबूबाब गावडे, त्याचप्रमाणे बेतके खांडोळचे उपसरपंच बाय रमिता गावडे, बाकीचे सगळे म्हजे पंच सदस्य, ग्रामस्थ, तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो नमस्कार। त्याचबरोबर पत्रकार बंधूकय म्हजो येवकार। गेली जवळ 2 म्हयनो हो रस्तो ह्या कामा खातीर आमी बंद दवरलेलो आशिल्लो। वट्ट 5.5 कोटी रुपयांचे हे काम, ताजे आज अर्दो भाग जो आसा ते आज आमी उद्घाटन करतात आणि बंद आशिल्लो रस्तो आमी रेग्युलर ज्यो व्हेहिक्युलर ज्यो ट्रॅफिक जे आसात त्यांच्या खातीर आज पासून आमी उघडो करतात। हांव सगळ्यांत पयलू धन्यवाद म्हणटले आमची दक्षिण गोंयची जिल्हाधिकारी, जाणीन ह्या कामाक आमकां खूब सहकार्य केलें। नंतर आमचे बाकीचे सगळे पुलीस, ट्रॅफिक, म्हणजे PWD डिपार्टमेंट, गोंयचो मुख्यमंत्री, कॉन्ट्रॅक्टर यांचे एका बरोबर सगळ्यांचे आभार आणि चडांत चड आभार ह्या भागातले सगळे ग्रामस्थ, त्याचप्रमाणे सूर्या मसाला टू वेरे, वागुर्मे, वळवय, मार्शेल, बेतकी ह्या सगळ्यांच्या भागाकडेन जुळणारे सगळे नोकरदार म्हणूया किंवा बाकीचे सगळे नागरिक म्हणूया, त्यांचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो, कारण त्यांनी आमकां पूर्णपणे म्हज्या कॉन्ट्रॅक्टराक आणि म्हज्या वर्क्स डिव्हिजन 18 ह्या सब डिव्हिजना खातीर त्यांच्यानी पूर्ण सहकार्य केल्लो। थोडीशी त्रास जालो घडी आसपाक शकता, पूण बरें जर कितें जर पळयतले जाल्यार म्हाका दिसता थोडेशे मातशे अडखळी मातशे सोंसच्यो पडटा आणि ते सुसपाची जबरदस्त ताकद म्हणटा ती कोणा कडेन जर आसा जाल्यार म्हज्या प्रिय मतदारसंघातल्या सगळ्या मतदारां कडेन आसा। हें वारंवार आज सिद्ध जाल्लें आसा। म्हज्या प्रिय मतदारसंघातल्या रस्त्याची तोखणाय न्ही फक्त प्रियोळान न्ही फक्त फोंड्यान तर संपूर्ण गोंया भितर जाता। तेजें कारण आणि त्याचे सगळे श्रेय जर कोणाक वता जाल्यार म्हज्या प्रियोच्या सगळ्या जेंका विकास म्हणल्यार कितें, जेंका लोकां खातीर आमी कितें दिवपाक जाय हेजी परिपूर्ण अभ्यास आसा। आणि एक गोष्ट तांकां तांच्या पंचाचेर, उपसरपंचाचेर, सरपंचाचेर, आमदाराचेर पूर्णपणे विश्वास आसा आणि ह्या सगळ्यांचेर विश्वास आसप म्हणल्यारूच म्हज्या गोंयच्या सरकाराचेर आसा। आमचे नियोजन आणि ताका जुडिल्ले सगळे प्रशासन म्हणल्यारूच सरकारी खात्याच्या अंतर्गत ज्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी करतात ताजेर अवलंबून आसा। आणि म्हाका दिसता हो एक ज्वलंत एक उदाहरण जर कितें आसा, कोणानीच कसल्याच तरेचे ऑब्जेक्शन, कसल्याच तरेचो कू हो शब्द न आडटा आसतना ह्या कामाक पूर्णपणे सहकार्य दिल्लें आसा। ह्या कामाक जोडून बरीचशी कामां म्हजी अनेकूय सुरू आसात, थंय सुद्दां पूर्णपणे सहकार्य केल्लें आसा। हांव विसरपाना आभार व्यक्त करपा खातीर आमचे PWD वॉटर सप्लाय, ज्यांच्यानी हेका जोडून आशिल्ली पायपलायन जी आसा ती इमिडिएटली रिप्लेस करून दिली आणि परिपक्क ह्या कल्वर्ट बॉक्साचो आमी आज बांदिल्ले आसात। ताका यदा कदाचित फाल्यां कसले तरेचे केबल्स आमकां ले करचे पडले जाल्यार केबलाक सुद्दां आमी तशे प्रोविजन्स सायडीच्यान दवरलेले आसात। फोडपाचे बिडपाची कांय गरज ना, इतले बरे तरेचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन आमी सांबाळलेले आसा। ते ह्या कामाचे ज्युनियर इंजिनियर, आता ताजे प्रमोशन जाल्लें आसा, तन्मय बाब केरकर, आमचे असिस्टंट इंजिनियर दिलीप बाब केरकर, आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर तेन्नाचे आतांचे, हेंचे सगळ्यांचे सुद्दां कामाची तोखणाय करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। आज येणारे काही पावसान बऱ्योचश्यो काही गोष्टी विशय उपस्थित जातले, पण हांव सगळ्या ग्रामस्थां कडेन आवर्जून खास करून म्हजे पंच मेंबर बीन बरेचशे उपस्थित आसात। जर इमिडिएटली यदा कदाचित जर काही गोष्टी रस्त्याचेर माती आयली किंवा रस्तो जर कोसळलो अशें कितें जर दिसता, कारण म्हजो मतदार हो संघ
हो झाडा झुडपांनी डोंगरांनी वसिल्लो हो मतदारसंघ आणि प्रत्येक पावसाक आम्ही सविस्तर त्याची काळजी घेतिल्ली आसात. अशाच दृष्टिकोनान यदा कदाचित तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव संपूर्ण म्हज्या नागरिकांक सांगपाक सोदता, प्रियोच्या स्वाभिमानी अभिमानी जांकां विकास म्हणल्यार कितें वा ह्या 10 वर्सांक ज्यांनी पळयलो तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता, आमच्या कार्यालया कडेन किंवा पंच सदस्या कडेन तुम्ही संपर्क सादचो आणि लोकांक जाणारो जो त्रास जो आसा तो इमिडिएटली रिझॉल्व करपा खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करचो अशें एक म्हजें नमळायेचें मागणी आसा. आमची डेडिकेटेड सर्व्हिस जी आसा ती पब्लीक सर्व्हिस जावन आसात. काम ही पुजा अशें आमी मानतात. ना वेळ ना ताण ना भूक ना वत ना वादळ हे न पळयत आसतना म्हजे सगळे कार्यकर्ते सुद्धा त्याच जोमान, त्याच प्रमाणे म्हजे पंच सदस्य सगळे खास करून महिला सुद्धा त्याच नेटान आज मुखार वता आसतना खूप अभिमान दिसता. कारण जी म्हज्या मतदारसंघान जुडिल्ले सगळे पंच बिंच आसात पळय न्ही, तेंच्यांनी ह्या प्रियोळचो एकमेव एक ध्यास दवरलेलो आसा तो म्हळ्यार विकास आणि त्या विकासाचेर त्यांचो विश्वास आसा आणि विश्वासाच्या भराचेरूच ते आत्मविश्वास आज प्रत्येक प्रियोळच्या एक नागरिकां भितर तो आसात. हातीन घेतिल्ले काम ते वेळार पूर्ण करपाची धमक आणि ताकद जर कोणाक जर आसा जाल्यार ते म्हज्या प्रियोळच्या सगळ्या नागरिकां भितर आसात. म्हणून त्यांच्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो. येणारो काळ आणि जणी जणी 2 वेळा म्हणजे बरोबर तटस्थपणेन हे सगळेच कार्यकर्ते रावले, मतदार रावले. मुखारू तुम्ही असोच तरेचो प्रेम आशीर्वाद तुम्ही दितले. बरेचशे काही गोष्टी राजकारण घडटा, बरेचशे काही गोष्टी वेगळे वेगळे तरेचे अपप्रचार सुरू आसात. तुमकां सगळ्यांक देवान मेंदू दिल्लो आसा, तुमकां सगळ्यांक ब्रेन दिल्लो आसा, तो ट्रेन जाल्लो आसा. कोण बरें काम करपाक शकता आणि कितें आसा हे फाटले गेली अनेक वर्सां तुम्ही पळयले आसात. आमी म्हणपाना की आमीच बरें काम केलें किंवा म्हज्या पंच सदस्यांनी सगळे उपसरपंच हांणी सगळ्यांनी बरें काम केलें. ताचे तुलना करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कोणाच्या द्वेष भावनेक लागून जर स्वतःच्या पांयाचेर फातर मारून जर घेतलो आणि चिड्डितलो जाल्यार म्हाका दिसता तेजी कॉस्ट जी आसा ती तुमकां भोगची पडटली येणाऱ्या काळात. म्हणून आतांच विचार करून आपूण कितें, आपले मतदारसंघ कितें, ताची वाहवा ताची तोखणाय सगळ्या स्तरावयल्यान आज जाता, सगळ्या क्षेत्रांत जाता. कलेच्या मळाचेर जाता, त्याचप्रमाणे PWDच्या रस्त्याच्या अंतर्गत जाता, उदकाच्या अंतर्गत जाता, बिल्डिंग्साच्या माध्यमांतल्यान जाता, आरोग्याच्या क्षेत्रांत जातल्या, शेतकऱ्याच्या क्षेत्रांत जाता. हे सगळे काही गोष्टी सविस्तर गोष्टी ह्या आज गेली अनेक 9 वर्सां जाली तुम्ही पळयत आसा. ह्याच तुमच्या माध्यमांतल्यान इतलेंच म्हणटलो. पूर्णपणेन पाठिंबो तुमचो आशिल्लो म्हणून येदे वेळेचेर विकास आमी करपाक शकले. म्हाका दिसता कसलेच तरेचे अडथळे ना. उदकाचे थोडेश्यो विशय समस्या आसा पण आमी पावली बारकायेन रात्री अपरात्री आमी आमचे आज पंच सदस्य मागीर लायट आसतले सगळे कितें आसतले ते आज काम करीत आसात. आणि तातूंतलो चडांत चड जर समावेश जर कोणा जर आसा जाल्यार सगळ्या ग्रामस्थांचो आसा. त्यांच्यानी हे सगळे काही गोष्टी आज मुखार हाडले म्हणून ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी दितात. आमच्या सरकारान जे आमकां आधार केल्लो आसात, गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्री प्रमोद बाब सावंत, त्याचबरोबर PWD मिनिस्टर यांचे परत एकदा आभार व्यक्त करून म्हणजे ल्हान साना माणकुले भुरग्यांचे सुद्धा परत एकदा आभार व्यक्त करता. आज आमचे हे दुसरें उद्घाटन जावन आसा. 1 फूट ब्रिजाचे सुंदर अशें काम जे जवळ 35 ते 40 घरां आशिल्ले खेडे माळदोळ हेचे आमी आज उद्घाटन केल्ले आसात. वट्ट 54 लाख रुपया खर्च करून. पूण त्या कामा भितर कितली खोलाय आसा, कितली उंचाय आसा ते काम पळयल्या नंतरूच आमी तेजी चर्चा करपाक शकता. अशे बारीक 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 विशय म्हणजे आज पंच सरपंच आणि ग्रामस्थांनी फॉलोअप करून आज पूर्ण केल्ले आसात. तातूंतल्यानूच हो एक प्रकल्प. ह्या प्रकल्पाक ज्या खातीर तुम्ही सगळे हांगसर आयली त्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या मनपूर्वक आभार व्यक्त करता. असोच तेको असोच मोग असोच आशीर्वाद आणि परत एकदा पुलीस आणि बाकी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य केल्ल्यांचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. सगळ्यांक जय हिंद जय गोवा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.